नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमकां सगळ्यांक मायमकाचे येवकार गोंयभरच्यो म्हत्वाच्यो खबरो घेवन हांव दीप्ती काकोडकर गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता सविस्तर खबरां पयलीं पळय मुखेल खबरो गोमंतक टीव्हीन मांडिल्ली सत्तरीतल्या वांयगणी गांवची व्यथा थळावे आमदार आनी भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन घेतली दखल वांयगणी बेगिनात बेगीन रस्तो दिवपाची केली घोशणा पाडी केप्यां ट्रकाक जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातांत दोगांक मरण 11 जाण गंभीर उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत केल्यात भरती फुडलो तपास सुरू पणजे इलेक्ट्रीक बशी सुरवात करपाच्या आदेशाचो खासगी बस जनियांनी केलो विरोध स्मार्ट सिटीच्या नांवार खासगी बस जनियांचो वेवसाय बंद करपाचो सरकार करता यत्न बस जनियांचो आरोप कोणचे निरंकालचो बागायतदार घेता मिरयांचे पीक 1300 किलो मिरयां बापायचो रिकॉर्ड ब्रेक गोमंतक टीव्हीचो स्पेशल रिपोर्ट फोंड्याचे रस्ते खोडून दवरिल्ल्यान लोकांची येरादारी करतना जातात भरपूर हाल आणि फाटल्या एका वर्सासावन गिरी महामार्गा कुशीक चलता बेकायदेशीर नुस्त्याचे मार्केट थळाव्यांच्या कागाळी उपरांत सरपंच तशेंच आमदारान घेतली दखल आता खबरो विस्तारान कांय दिसां फाटीं गोमंतक टीव्हीन सत्तरीतलो गांवगिरो भाग आशिल्ल्या वांयगणी गांवची व्यथा मांडिल्ली 5 घरां आशिल्ले ह्या गांवचे लोक लायट आनी रस्त्या शिवाय कशे त्रास काडटात हाचेर उजवाड घाल्लो गोमंतक टीव्हीच्या ह्या रिपोर्टाची थळावे आमदार आनी भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन दखल घेत वांयगणी बेगिनात बेगीन रस्तो दिवपाची घोशणा केल्या ह्या गांवाचो म्हादय अभयारण्यात आस्पाव आशिल्ल्यान हांगा पेवर्स घालून बेगिनात बेगीन रस्तो करपाक आपणे थळाव्या कमिटीक सांगलां अशें तांणी सांगलें मी वांयगणी ह्या गांवांत आसा वांयगणी हो नगरगांव ह्या पंचायतींतलो सत्तरीतलो एक गांव एकदम दुर्गम असो गांव आसा हो सद्याक म्हादय वायल्ड लायफ सँच्युरी भितर पडटा आनी ताचे खातीर सद्या तांची तलवार आसा हांच्यान डिस्प्ले जावपा खातीर हालींच हो मातयेचो रस्तो केला फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान हाजे आदीं हो हांगा रस्तो नाशिल्लो आनी हो लोक पळय ही न्हंय क्रॉस करपा खातीर हाचो वापर करताले लाकडां घालून तांच्यांनी एक पूल तयार केल्लो आनी अशें करून ते येताले कांय दिसां फाटीं गोमंतक टीव्हीन सत्तरींतलो गांवगिरो भाग आशिल्ल्या वांयगणी गांवची व्यथा मांडिल्ली 5 घरां आशिल्ल्या ह्या गांवचे लोक लायट आनी रस्त्या शिवाय कशे त्रास काडटात हाचेर उजवाड घातिल्लो गोमंतक टीव्हीच्या ह्या रिपोर्टाची थळावे आमदार आनी भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन दखल घेत वांयगणी बेगिनात बेगीन रस्तो दिवपाची घोशणा केल्या ह्या गांवाचो म्हादय अभयारण्यात आस्पाव आशिल्ल्यान हांगा पेवर्स घालून बेगिनात बेगीन रस्तो करपाक आपणे थळाव्या कमिटीक सांगलां अशें तांणी सांगले वांयगणी जी एरिया इतल्या पेपरान येता आमच्या साहेबाक खबर आहा हांवें ऑलरेडी मिटींग घेतल्या 5 घरां पूण चडसो लोक थंय रावना तेंची कितें तरी शेती बी सगळें आहा पूण थंय सोलर लायटींग त्याच बरोबर पेवरचो रोड FRC त्यांची कमिटी जी आसता गांवांत ते कमिटीक हांवें ऑलरेडी सांगलां तुमी मिटींग घ्या करा आनी आमी मागीर ते रोड पेवर्ड रोड म्हणजे लोक डायरेक्टली गांवांत वचूंक शकतात चलोन वचपाची गरज पडची ना हे बेगीन आमी इवन ते रावना जाल्यार बी बिकॉज इट इज just 5-6 houses are there inside. हांव तुका बेश्टें इन्फॉर्म करपाक हांव वचून आयला थंय पळय म्हणजे चडशीं घरां लॉक आहा 1-2 कोण तरी थंय रावता आनी येता आनी वाळपय चडशीं तेंची भुरगीं शिकता वांयगणी सारकें गांव एकूच असो गांव उरला ते वायल्ड लायफ सँच्युरीचे भितर पडटा आमी जे खंय वायल्ड लायफ सँच्युरीचो इश्यू येता आमी डायरेक्टली आमी तांकां परमिशन दिल्लें आसा विथ फॉलोईंग रुल्स की रस्तो खंय गरज पडटा पेवर खंय लावं शकता हे सगळें लावपाक हांवें ऑलरेडी सांगलेलें गोंयांत सध्या अपघाताचें सत्र सुरूच आसा शेनवारा रातीं पाडी केप्यां जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातांत दोगांक मरण आयलें जाल्यार 11 जाण गंभीर जखमी जाल्यात GMCत आनी दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांत उपचार चालू आसात ह्या अपघाताचो फुडलो तपास सुरू आसा गोंयांत सध्या अपघातांचें सत्र सुरूच शेनवारा रातीं पाडी केप्यां काजू बियो व्हरपी ट्रकाक भिरांकूळ अपघात जालो चालकाचे गाडये वयलें नियंत्रण सुटिल्ल्यान ट्रकान कुशीकच्या कठड्याक धक्को दिवन ट्रक कुशीकच्या दरीत कोसळ्ळो ह्या ट्रकात 5 दादले 3 बायलो जाल्यार 5 ल्हान भुरगीं आशिल्लीं ह्या अपघातांत 2 जाणांक मरण आयलें जाल्यार 11 जाण गंभीर जखमी जाल्यात मुख्यमंत्री आनी सांगेचो आमदार ते वटेन येतालो अपघात जालो तो पळोवन तांणी घडणूक थळार गाडी थांबोवन मजत कार्य केलें अपघातांत जखमी जाल्ल्यांचेर दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांत आनी GMCत उपचार चालू आसात ह्या अपघाताचो फुडलो तपास सुरू आसा
काल राती पाडी केप्यांक एक मोठो अपघात जालो. एक टेम्पो जी बेंगलोर सावन कोल्हापूर वयताली गोंयच्या मार्गान ती पाडी पावतना खंय तरी हे टेम्पोचो जो ड्रायव्हर आसा त्याचो टेम्पो वयलो ताबो सुटलो आनी टेम्पो पुला वयल्यान सकयल पडली. हे टेम्पो काजुब्याचे पोटले आसले तशेंच ड्रायव्हर धरून 14 लोक हे टेम्पोक प्रवास करताले. गाडी पडटना खंय तरी काडटा आसतना एक बायल तांकां एक्सपायर जालेली मेवळी, तर बाकी ते 13 जाण आसलेले त्या स्थानिकांनी तांकां भायर काडले आनी खंय तरी मदींच जे फंक्शनाक गेल्ले डॉक्टर प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री तशेंच सुभाष फळदेसाई, नरेंद्र सावयकर, बाकी बीजेपी कार्यकर्तेय वयता आसतना तांकां हें दृश्य दिसतकीर ते थांबले आनी तेणी लोकांक काडपाचो प्रयत्न केलो आनी अशें करून 13 लोकांक सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत शिफ्ट केले राती आनी तितूंतलेच 4 जाण जे सिरियस आसलेले तांकां खंय तरी गोवा मेडिकल कॉलेजीक शिफ्ट केले. पूण आयज परत जे 13 जाण जे आसलेले तितूंत भितर आनी एक दादलो एक्सपायर जाल्लो आसा आनी हो जो एक्सिडेंट जाला हो कसो जाला हेजें कारण कितें हेजो इन्व्हेस्टिगेशन जे आसा हे कुंकळे पोलीस करतात. गोमंतक टीव्ही खातीर गौरेश सतरकर. स्मार्ट सिटीच्या नांवार खासगी बस धन्यांचो व्यवसाय बंद करपाचो यत्न सरकार करता असो आरोप बस धनी संघटनेचो अध्यक्ष सुदीप तामणकर हांणी केलो. मुख्यमंत्र्यान बस धनियांक दिल्लें आश्वासन विसरून कोणाकूच विश्वासात घेनासतना पणजे शारांतल्या रस्त्यांचेर सोमारच्यान कदंबाच्यो इलेक्ट्रीक बशी सुरू करपाचो आदेश जारी केला. ह्या आदेशाचो आमी निशेध करता अशें तामणकर हांणी सांगलें. स्मार्ट सिटीच्या नांवान खंय तरी प्रायवेट बसी काडपाचो जो प्रयत्न चल्ला, जबरदस्तीन काडपाचो प्रयत्न चल्ला गोंय राज्य सरकाराचो आनी ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटा हितून इन्वॉल्वमेंट आहा ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाचो. त्या संदर्भान 28 तारखेक एक जे पळय नोटिफिकेशन पळय ड्राफ्ट नोटिफिकेशन पळय 28 डिसेंबर 2023 ह्या दिसा पळय जे काडले त्या नोटिफिकेशनान जवळ जवळ आमच्यो पणजे टू बांबोळे, पणजे टू मिरामार, पणजे टू तालिगांव, पणजे टू दोनापावल आनी पणजे टू बांबोळी वाया दोनापावल ह्यो बसी खंय तरी काडपाचो तितून हे दिल्ले म्हणजे पब्लीश केल्ले. ह्यो बसी काडून हांगासर कदंबाच्यो ज्यो आसा पळय मिनी बसी 30 सीटर, मागीर बीग बसीस इलेक्ट्रिकल बसीस 49 सीटर, मिनी बसी 24 सीटर आनी मायक्रो बस 14 सीटर आनी बगीज 11 सीटर ह्यो बसी घातल्यो वयतल्यो म्हणून. आनी ह्या ड्राफ्ट नोटिफिकेशनान पब्लीश केल्ले तेंच्यांनी हे ड्राफ्ट की गोवा रूल जे आहा गोवा मोटर व्हेकल रूल 1991 हेचो रूल जो आहा 312 हेच्या अंडर 30 दिसां भितर ऑब्जेक्शन फायल करपाक लायल्ले आनी त्या संदर्भान आमी इमिजिएटली 1 तारखेक नोटिफिकेशन 28 तारखेक डिसेंबराचे पब्लीश जाल्ले आनी आमी इमिजिएटली 1 तारखेक जानेवारीचे 3 ऑब्जेक्शनां फायल केल्ली आनी 2 तारखेक 1 ऑब्जेक्शन फायल केल्ले आनी बाकीचे जे आमचे ऑपरेटर आहा हेंच्यांनी इंडिव्हिज्युअल जवळ जवळ 10-15 ऑब्जेक्शनां फायल केल्ली ट्रान्सपोर्ट सेक्रेटरी कडेन जी करपाक लायिल्ली कायद्यान नोटिफिकेशनां. टॅक्सीच्या विशयाचेर मुख्यमंत्र्या कडेन गेल्लो तेन्ना सुद्दां ताका याद केल्ली, तेन्ना सुद्दां म्हाका तेणें एश्युरन्स दिल्लो की आपूण तुमचे कडेन चर्चा केल्या शिवाय हो तुमकां कॉन्फिडन्सान घेतल्या शिवाय हो विशय आमी हे करचे ना म्हणून सांगलेलो की सॉर्ट आउट म्हणजे बसी चालू जावच्यो न्हय आश्वासन दिल्लेलें. 14 तारखेक फायनल नोटिफिकेशन जे आहा तें पब्लीश जाला आनी 1 तारखेच्यान बसी ज्यो आहा पळय ह्यो कदंबाच्यो आतां मेन्शन केल्या हजळ पळय तितल्यो सुरवात जातल्यो अशें थंय सांगलां त्या नोटिफिकेशनान. आतां प्रश्न असो जाता की खंय तरी सरकार कितें विचार करता की जवळ जवळ 70 बस ऑपरेटर आहा तेचेर डिपेंडंट सीट बसीची सिटां करपी आहा, मेकॅनीक आहा, पेंटर आहा, मागीर ड्रायव्हर आहा, कंडक्टर आहा, ह्यो इतल्यो फॅमिली सगळ्यो ह्या धंद्याचेर डिपेंड आसा आनी हेंचो खंय तरी एक विचार न करता सरकार अशें टोकाची भुमिका घेता. आपूण हुकुमशाहीन वागलेल्या भाशेन निर्णय हांगासर घेता. ते जर पळोवंक गेल्यार आयज पोटार पांय दवरपाचो प्रयत्न जो सरकारचो चल्ला ही खंय तरी एक निशेध करण्यासारकी गोश्ट आहा.
कोणशे निरंकाळचो कृषी रत्न पुरस्कार फावो जाल्लो हेमंत सामंत फाटली कितलींशींच वर्सां मिरयांची लागवड करता. अंदू जाल्यार ताणें 1300 किलो मिरयांचें पीक घेवन आपल्या बापायचो रिकॉर्ड ब्रेक केला. पळयात खासा रिपोर्ट. कोणशे निरंकालचो हो कृषी रत्न पुरस्कार फावो जाल्लो बागायतदार हेमंत सामंत. फाटली सुमार कितलींशींच वर्सां जाली तो मिरयांचें पीक घेता. अंदू ताणें मिरयांचें बंपर पीक घेवन आपल्या बापायचो रिकॉर्ड ब्रेक केला. अजूनय 500 किलो मिरयांचें पीक मेळपाची अपेक्षा. म्हणजे फाटलो जो रिकॉर्ड आसा न्ही तो पोरून सुद्दां मोडलो आमचो. म्हणजे हांवेंच कल्टिवेशन केलें तें कितें बाबान जेन्ना भाट म्हाजे कडेन दिली न्ही तेन्ना हांवें एक प्रयोग केलो मोठ्या प्रमाणात की मिरवेली लावपाच्यो म्हणून. आनी जालें पोरू 530 किलो जालें मिरी. ताजे नंतर आतां अंदू दिसलेलें की एक 800 किलो 900 किलो मेळटले म्हणून. पण आयचे तारखेक आज हांवें 1 टन म्हणजे 1000 किलो मिरी ऑलरेडी मार्केटान पावयल्लें आसा. म्हणजे विकलां हांवें. आनी तुमी पळयता आसतले आतां नवीन मिरी खुडणी चालू आसा आनी अपेक्षा आसा की 500 किलो मेळटले म्हणून. काळ्या मिरयां वांगडाच हेमंत धव्या मिरयांची लेगीत लागवड करता. धव्या मिरयांक दर कमी आशिल्ल्यान उण्या प्रमाणात हे पीक घेता. तशेंच सोनचाफो, नाल्ल, काजू, निरफणस आनी हेर जायती कलमाय तो आपूण स्वता करता. पण मिरयां काळ्या नंतर ताजी आसतनाच ती उदकांत कुसत घालपाची आनी ताका कुसयले नंतर एक 4 ते 5-6 दिसांनी ती ताची वयली कात आसा न्ही ती कुसता. आनी मागीर कुसले नंतर मागीर ती अशी मळपाची हातीन मळ्ळे नंतर ती मागीर व्हायट पेपर जाता. तेन्ना ती जाले नंतर जवळ जवळ 3 ते 4 वतां तांकां परत ड्राय प्रोसेस करचो पडटा, सन ड्रायींग करचें पडटा. ताजे नंतर ही तुमी पळयता आसतले ही व्हायट पेपर आमी घरा कडेन करता तो. पूण हो कमी प्रमाणान करता सामको. कित्याक रेटी खातीर मातशें आमकां इतले मोठ्या प्रमाणान करपाक मेळना आनी प्रोसेसय मोठो न्ही तो. जानेवारी ते मार्च म्हयन्या मेरेन उदक बेस बरें मेळटा. पूण उपरांत उदका खातीर बरेच त्रास काडचे पडटा. देखून उदकाचो एक थेंबो जपून वापरता म्हूण हेमंत सांगता. आमची हे न्ही ही एरिया आसा ती टोटल हिली एरिया सामकी. आनी अशें तशें आमकां जानेवारी फेब्रुवारी पर्यंत आमकां उदक जाय तशें मेळटा. पण मागे जो उदकाच्यो मोठ्यो भानगडी जातात न्ही सामक्यो आमचे कॉमन तळें आसा 5वे दिसा आमकां एकदां उदकाचो रावंड येता. 5वे दिसा म्हणजे आमी एक थेंबो सामको असो वापरतात कितें की तो एक थेंबो सुद्दां फुकट वचपाक जायना. आनी त्या अशा कठीण परिस्थितीन आमी हांगा शेती बागायती करतात. तरणाट्या पिळगेन नोकरे फाटल्यान धांवच्या परस शेती बागायती करची असो संदेश बागायतदार हेमंत सामंत हांणी दिलो. शेती वेवसाय हो धंदो न्ही हो वेवसाय. आपले भाट आपणें सजोवप हिरवेकार करप हेजी इतलें समाधान आनी ना. पण कितें जाता आज आमी आतां 7 वर्सां पयलीं मिरवेल लायिल्ली. 7 वर्सां नंतर म्हाका येदो मोठो रिजल्ट मेळ्ळा. म्हणजे तुमकां पेशन्स आनी खिशान मातसो वडाताण जाता खिशाची तेंय तुमकां सांगता. पण त्या खातीर तुमी कितले पाशियन्स काडटले त्या प्रमाणे तुमची शेती बागायती फुडें वता. शेती बागायतीक माकड आसा, खेती आसा, मागीर शेकरे आसा, गवेरेडे आसा. हे प्रश्न हे कायमचे उरतलेच आमकां. ते झिरो जावचे ना, ते वाडत वचपाचे प्रश्न. पण आमी कॉन्सन्ट्रेट जर शेतीचेर करीत युवकांनी सुद्दां येवपाक जाय शेती भितर. सध्या मी आसा कोणशे निरंकाल बेतोडा पंचायत वाठारांत जंयचे एक बागायतदार हेमंत सामंत आणि फाटली खुबशीं वर्सां मेहनत करून तेंची पूर्वापार चलत येयल्ली जी बागायत आसा त्या बागायतीन तेणी मिरयांचें पीक घेतलां. आज मेरेन तेंचे म्हणजे पयलीं जेन्ना तेंचे फादर जेन्ना म्हणजे तेंचे बापूय जेन्ना हे कुळागर सांबाळटाले तेन्ना तांणी 900 किलो एका वर्साक मिरयांचें पीक घेवन उच्चांक असो केल्लो. सो हेमंत बाब जेन्ना तांचे कडेन जेन्ना बापायन तें भाट सोंपयलें कुळागर सोंपयलें तांणी असो निश्चय केलो की आपूण बापायचो रेकॉर्ड मोडटलो. आनी आयज जवळ जवळ हे 7-8 वर्सां उपरांत तांकां ह्या गजालीन यश मेळ्ळां. तांणी अंदू वट्ट 1300 किलो मिरयां उत्पादन सद्याक घेतलें आनी ऑलरेडी मार्केटान पावयल्या. आनी सद्या तेंगेली कांय वाठारांतली मिरयां फुटपाचें काम चालू आसा. सो आजून आनी एक 500 किलो मिरयां मेळपाची तांकां अपेक्षा आसा. गोमंतक TV खातीर कोणशे निरंकालच्यान हांव शेखर नायक.
अंडरग्राउंड केबलिंगा खातीर फोंडेचे रस्ते खणून दवरल्यात. हाका लागून ते रस्त्यावेल्यान येरादारी करपी मनशांक सध्या बरेच त्रास जातात. आतां आचारसंहिता लागिल्ल्यान ह्या कामाक आनीक कळाव जातलो. कामाचें नियोजन करूंक नाशिल्ल्यान कामां अशीं अडकून पडटात असो आरोप समाजवादी विराज चपरे हांणी केला. हांव एक सदांच पाठपुराव करता की फोंडेची जी कामां म्हाका डेव्हलपमेंट जाय, बट दीस डेव्हलपमेंट इज अनप्लॅन्ड म्हणटा तसो, विदावट कोऑर्डिनेशन ऑफ एनी डिपार्टमेंट. जे डिपार्टमेंट्स आसता तांचो हांगा कोऑर्डिनेशन ना. तुमी आतां इडी बेड पळयतले, भायर ते रस्ते खणून दवरल्या, कित्याक तर अंडरग्राउंड केबलिंगाक दोनी सायडी खणल्या. थंय सारके सायनबोर्ड आसना, स्टॅच्युटरी सायनबोर्ड आसना, सेफ्टी सायनबोर्ड आसना. आनी मेन म्हणल्यार माझे कितें जालें आतां फाल्यांच्यान MP इलेक्शनाक तोड लागला, म्हणजे कालच्यान लागला. म्हणजे आनी 45 डेज ही कामां आतां बंद उरतलीं आनी मे म्हयन्यान आतां पावस सुरू जावपाक जालो. तर हे भर पावसान हे परत खणपाक लागतले आनी आमी जे जनता आसा हे फोंडान पडपाचे, मरपाचे काय म्हणून. तेच्या तुमी पळयतले की बेतोडा बायपासाचेर जे काम चालू आसा हायवे एक्सपान्शनाचे, ते कितलेशेच लोकांचे जीव गेल्ले आसा. पयलीं ते लायटी हाका लागून हें जालो. तर अशें हे कितले तेंप आमी सोंसपाचें. सिवरेज ट्रिटमेंट प्लांटाचो काम चालू आसा, 7.5 वर्सां जालीं आज चालू आसा. तो अजून कंप्लीट जायना. तेय रस्ते फोडून दवरलेले आसा. आनी जर आतां तुमकां आतां कोड लागलो जाल्यार ही कामां बंद उरतलीं. तुमकां लोकांचें पडिल्लें ना. जर जनतेचें पडिल्लें जाल्यार फोड बी घेवन बसपाची गरज नाशिल्ली. कारण तुमी काडटा आमकां जनतेक फोड फाटल्यान. आमी आवय बापूय जो घरांतल्यान भुरगो भायर सरता तो घरान येत काय ना हाची ताका गॅरंटी आसना. कित्याक तुमी जे खड्डे खणून दवरल्या तांकां कांयच ना, आवय बापूय ना, खंयच सेक्युरिटी ना, खंयच सेफ्टी ना. हांगच्यान धवळी सुद्दां जर वचत जाल्यार कितले कडेन रस्ते कापून दवरल्या, अशी एजी गेल्या रस्त्याच्यो. नमस्कार. सध्या मी आसा फोंड्या वाठारांत, ज्या जाग्यार STP प्लांट म्हणजे सिवरेज ट्रिटमेंट प्लांटा खातीर रस्तो खणून जालो. खुबशीं वर्सां 7-8 वर्सां जालीं रस्तो खणला. खुबशे कडेन ते चेंबर घातल्या, मेन पेटहोल्स घातल्या, पूण आजून त्या रस्त्याची डागडुजी म्हणटा ती सरकारान करूंक ना. ह्या गजाली खातीर डागडुजी करूंक नाशिल्ल्यान खुबशे अपघात घडल्या, खुबश्या लोकांक हातपाय मोडून घरा बसचें पडलें. आनी आतां सध्या सरकारान अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी केबलिंगाचें काम हातीन घेतलेलें आसा. सध्या पावसाळ्याक फक्त 2-3 म्हयने उरले आनी त्यान भायर आचारसंहिता कालच्यान लागू जाल्या. सो आचारसंहिते खातीर ही सगळीं कामां आडोवन उरतलीं काय कितें असो एक भंय फोंडेच्या लोकां मदीं पडला. फोंडेच्या लोकांची इतलेंच मागणें, आचारसंहिता जरी लागू जाली, ही रस्त्याची कामां जीं आसा, ज्या जाग्यार दिसपट्टे अपघात घडटा, खुबश्या लोकांक जीव वगडावचो पडला, जावं अपघात जावन कांय जाण मोडोन हातपाय मोडोन घरा उरल्या. सो हो प्रकार फुडें घडचो न्हू, ह्या खातीर जाता तितल्या बेगीन सरकारान लक्ष घालून ह्या प्रकल्पांचें काम, जे STP प्लांट आसा जावं जो अंडरग्राउंड केबलिंग आसा, ही कामां बेगोबेग पुराय करची आनी पावसाळ्या पयलीं फोंडेचे रस्ते हॉट मिक्सिंग करून सुळसुळीत करचे अशी थळाव्या लोकांची मागणी आसा. खातीर फोंडेच्यान हांव शेखर नायक. गिरी ते पणजी वचपी राष्ट्रीय महामार्गाच्या कुशीक फाटल्या 1 वर्सा सावन बेकारीशीर नुस्त्याचें मार्केट चलता. देखून रस्ते कुशीचो वाठार हळशिकावणो जाल्ल्याची थळाव्यांची कागाळ आसा. तेन्नाच सरपंचान तशेंच आमदार केदार नायक हांणी फुडाकार घेवन हाचेर कारवाय करपा विशींची प्रक्रियेक सुरवात केल्या. This I had brought up this issue in the Gram Sabha, not during this Sarpanch, the present Sarpanch Babaji Gadekar, not his time, but when the present ward member of that place, Sani Nanodkar, had taken up this, and I had also notified them and told them that there is illegal things happening over here. Please pay attention because it will affect us Goans, us the local Goans who sell fish in the local fish market. When there is such a big fish market done by the government for all the people to come sell your fish or whatever it is, I don't understand why there is need to have another wholesale market, that too on the roadside. And another thing is that I had also mentioned to them that people go for walks that side. Now we cannot even go. I, as a resident of Giri, I also cannot go over there for a walk, was only because the smell is very bad and it is going to affect our health. So the present Sarpanch, I had spoken to him. He said he will take initiative, he will take action. And yes, yesterday or day before yesterday, I think he has already called for them and has spoken to them. I had also spoken to our local MLA. He has he's also taken, I think, action if I'm not mistaken. But yeah, we will just... जे कोण आहा ते
हे करता पळय ते भायले आमी काल तांकां हांवें आपोवन हाडलेले पंचायतीन आनी शक्यतो तांकां स्टॉप कर म्हणलें हांवें तुमी सद्या विकूं नाका. तशेंच आमचे कडेन MLA कडेन म्हाजें उलोवप जाल्लें ते MLA सांगलां कितें शेवटी कितें आमकां गॉड फॉर करून तरी जाय पडटा त्या खातीर आमी तेचेर उतर घालून तेणी सांगलां बेगितले बेगीन आमी शक्यतो ते निवारण लायतले. शेवटी कितें आमच्याच लोकांक हे त्रास जाता की शेवटी कितें भायल्या आमी ते भायल्यांक लोकांक बिजनस करून दिवचे ना कळ्ळें न्हू. हेचेर हांवें हे करून MLA सांगलेलें हांवें. हो जो विषय आसा म्हणजे हे दिसांनीच हो म्हज्या ग्रामस्थांनी हो विशय म्हाज्या लक्षांत हाडून दिला. म्हाका दिसता आमी प्रायोरिटी दिवपाक जाय. आमची जी नुस्तेकारां गोंयकारां आसा ती आपली सकाळची उठून आपले सॅक्रिफायस करून पोट मारून ती बाजारांत येता आनी थोडें नुस्तें घेवन विकता आनी आपलो घर चलयता. जेन्ना अशें कितें घडणुके घडटा आनी ती म्हाका कळूनय आयला की थंय जे फीश मार्केट सकाळीं लागता तितून चडशे भायले कोण मोटरसायकल घेवन आनी कोण येतात आनी ते भायले नुस्तेकार कोण येतात म्हणजे दे आर नॉट नीज गोंयकार आनी नॉट प्रॉपर गोवन्स. आतां नवे नवे तेंच्यांनी धंदो चालू केला आनी हे कारणाक लागून म्हाका दिसता मार्केट जे आमच्या म्हापशां आसा थंय आमची नुस्तेकारां भयणी आवयो ज्यो आपले नुस्तें विकता तांकांय भरपूर त्रास जाता. सो गरज आसा हितून दोन गोश्टी आसा. एक तर सकाळीं रोड ब्लॉक करप ट्रॅफीक थंयचे लोक सुरळीतपणे ना चलूंक दिवप आनी हो जो वेव्हार थंय जाता हेका कांय टॅक्सीक ना कांय ना. सो हांवूय पुलिसां कडेन दखवास करतलो की हो बेगींतल्या बेगीन तेंच्यांनी हेजेर लक्ष घालचें आनी बंद करचो म्हणून. आनी आमची जी हांवें सांगलां परते ते आवय आमच्यो भयणी ह्यो ज्यो बाजारांत नुस्तें विकता तांकांय हेजो भरपूर त्रास जाता. ते नुस्तें घेवन सकाळ ती सांज जायसर त्या बाजारांत बसता तांकांय ते नुस्त्याची खपत जायना. सो ह्या दोनूय गोश्टींक लागून हांवूय रिक्वेस्ट करतलो म्हापसा पुलीस स्टेशना कडेन की बेगींतल्या बेगीन हेजेर रोख लावची म्हणून. हांव डेप्युटी कलेक्टराक तेंचे कडेन उलोवपाचो आसा. हांव तुमकांय देव बरें करूं म्हणटा. दिवचल साखळे रस्ते कुशीक पायपलायन फुटून उदकाची व्हड प्रमाण नाशाडी जाली. आयतारा दनपारा गोकुळवाडो सरवण वाठारांत ही पायपलायन फुटल्या जाका लागून हजारांनी लिटर उदक व्हांवन गेलां. दिवचल साखळे रस्त्या कुशीक गोकुळवाडो सरवण वाठारांत उदकाची पायपलायन फुटपाचो प्रकार घडला. हे पायपलायनींतल्यान सध्या व्हडा प्रमाणांत उदकाची नाशाडी चालू आसा. उदक घसघसून रस्त्या वयल्यान व्हांवत आसा. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण आयतारा दनपारा ही पायपलायन फुटल्या. मात सांजेच्या 5 वरां मेरेन हे पायपलायनीची दुरुस्ती करपाक थंय कोणूच पावूंक नाशिल्लो. ताका लागून दनपारच्यान उदकाचो घसघसो सुरूच आसा. उदकाची नाशाडी व्हडा प्रमाणांत चालू आसा. ही पायपलायन नेमकी कशी फुटल्या तें कळपाक मार्ग ना. मात कांय दिसां पयलीं केबल घालपाक लागून थंय चर खणिल्लो. हो चर खणटना कदाचित हे पायपलायनीक डॅमेज जाल्ली आसूं येता आनी आतां ती फुटल्या असो एक अदमास आसा. अजापाची गजाल म्हळ्यार जे सुवातीचेर पायपलायन फुटल्या थंय लागूनच उदका पुरवण खात्याचें कार्यालय आसा. मात आयतार आशिल्ल्यान हें कार्यालय बंद आसा. आतां पळोवचें पडटलें उदका पुरवण खात्याचे कामगार हे सुवातीचेर येवन हे पायपलायनीची दुरुस्ती केन्ना करता ती. तो मेरेन उदकाची नाशाडी चालूच आसा. गोमंतक TV खातीर सरवणच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. सांकवाळ येवपी मेगा प्रकल्पाक थळाव्या लोकांनी खर विरोध केला. आयतारा पंचायत वांगड्यांसयत थळाव्या लोकांनी प्रकल्पाचे सुवातेर वचून आंदोलन केलें. हावसिंग प्रकल्पा खातीर गरजेचे परवाने घेवंक नाशिल्ल्याचो आरोप लोकांनी केला. ह्या प्रकल्पाक लागून सैमाचेर हावळ येतली अशेंय लोक म्हणटात. हो प्रोजेक्ट जो पळय आसा ताका नांव चेंज जायत आसा. आतां ताका परमेश कन्स्ट्रक्शन म्हणून दिल्लीची पार्टी सर्वे नंबर 257/1 हितून तो येता. हितून जवळ जवळ 650 फ्लॅट आसा आनी 70 बंगले आसा. 720 युनिट आनी हो असो प्रोजेक्ट आसा की तो फुल्ल जंगल प्रायवेट फॉरेस्ट म्हणून लागलेले. आनीक आतां ते फॉरेस्ट प्रायवेट काडून तेणी C1 कमर्शियल 1 झोन म्हणून केला. आनी ग्रावंड +13 13 मजली हांगा बिल्डींग येता. हे पळय वयर दिसता ते सगळे जंगल दाट जंगल आसा. हांगा फ्लोरा आनी फौनाचो प्रॉब्लम आसा. जी पळय आमची चराचर आसा आमी जीव जंतू म्हणटात सुकणी मागीर जनावरां मोर आसूं माकड आसूं वाघ सुद्दां आसा हांगा. हितून आतां
700 लोक हांगा युनीट येतले आनी 700x3 करीत जाल्यार जवळ जवळ 2000 लोक ह्या दोंगरार हांगा रावपाक येतले. हेजेर पंचायतीन जेन्ना फायल येयली तेन्ना आमचो 4 जाणांचो खर विरोध जालो. 4 पंच आमी 11तले विरोधान गेले आनीक 5 जाणांनी ते पास करून घेतले. 2 जाण एबसेंट आशिल्ले. ही प्रोजेक्ट येवपा आलो ती 2007 फ्रॉम 2007 ते आमी अजून पूण जुस्ता आनी आतां कळोन गेला की पयली एमटेक कंपनी हालोली, मागीर ही कंपनी ANS म्हणून कंपनी येयली. आतां ही ANS कंपनीन काण दिला एक व्हडली कंपनी वीच इज ब्लेसिंग ऑफ आमचो प्रायम मिनिस्टर मोदी म्हणून आहा म्हणून फॉर भुटानी प्रायवेट लिमिटेड. आतां ती कंपनी येयला फूल पावर मनी पावर घेवन येयला आनी सगल्यांनी इकोन घेयलो आहा. जे आमचे मेन रिप्रेझेंटेटीव आहाय ते आमगेले मेन पंचायतीन आहाय ते तांकां इकोन घेयलो आहा. आतां आमी मुखार सरला कित्याक एक व्हडलो मेगा प्रोजेक्ट वीच इज अरावंड 720 फ्लॅट्स इन्क्लुडींग विलाज. ओके, ते हे गांवांत येवपा आहा, हे दोंगरार वयर येवपा आहा. हो दोंगर चोया तुमी, हो दोंगर स्टीप स्लोपाचेर. हाव कॅन 720 फ्लॅट्स एंड विलार हे दोंगराचेर येवपाक शकता? उदो उहा, लायट कशें वांटोले, गार्बेज वयतले, तेंगे सुवेज सिस्टम आहा तेंगेली वयतले, आमची गांव भितर वयतले, आमचे बांयक आनी आमचे उदकान वयतले, तेंगे गार्बेज वयतले. ते मागीर ते 100% ते कोण घेवपे आहाय ते आसतले भायले. कित्याक ऑलरेडी ही प्रोजेक्टाची अजून पास जावूं ना, पूण तेंगेले पॅम्पलेट्स, ब्रोशर्स, इवन व्हिडिओज ऑलरेडी दिल्ली सर्क्युलेट जालो आहाय. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमचो निरोप घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.